प्रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापावला, पार्वतीबाई चौगुले कला आणि विज्ञान महाविद्यालय मडगाव, श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे फोंडा, गोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय फर्मागुडी, एमईएस उच्च माध्यमिक विद्यालय जुवारीनगर वास्को, संत सोयरोबनाथ अंबिये सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पेडणे, सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खानोळे माशेल, कार्मेल महाविद्यालय नुवे साश्ट, पीएस कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडी, जीवीएम्स डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फोण्या, सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळे, एमईएस कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय जुवारीनगर वास्को। थोडे तुमचे ह्या सर्तीचे नेम जावन आसा। वेळ 7 ते 12 मिनटां। सेट लावपाक घेतिल्लो वेळ ह्या वेळ मर्यादेन आसपावता। उण्यांत उणें 5 आनी चडांत चड 10 सर्तक माचयेर वावरूंक मेळटले। वस्ती प्रॉपर्टी मुस्तायकी वापरपाक मेळटली। कसलेंय संगीत वापरूंक मेकळीक आसतली। मात्या खातीर वेगळो कॉर्ड वा मायक मेळचो ना। सर्तीचे परीक्षण कल्पकताय, समन्वय, अभिनय, कथानाचो सादरीकरण आनी ह्या निकशांचेर आदारून जातले। सकयल दिल्ले खंयचे एक कथानक आपले कल्पनेकतायेन वाडोवन नाट्य रुपान सादर करपाक मेळटले। सर्ती खातीर दिल्ल्या कथानकाच्यो नांव अशें आसा। पयलो क्रमांक एक कार्यावळीच्या नेटान तयार जाल्ले तयारी चल्ल्या तरणाटे तयारीत मग्न आसात। इतल्यात थंय शणै गोंयबाब तरणाट्यांच्या मुखार प्रकट जाता। फुडें कितें? दुसरो विशय आसा पूत शाळेंत सारको शिकना म्हूण शाळेंतल्यान आत्र्या परत्या शिक्षकांच्यो कागाळी येता। आवय बापायक मनस्ताप कांय तेंपान आपलो पूत हेरा भशेन ना हाची सुलूस पालकांक लागूंक लागता। फुडें कितें? तिसरो विशय जावन आसा खरेंच जग वर्च्युअल वर्ल्डांत बदलतात काय ना। फुडें कितें? थोड्याच वेळा भितर आमी थोडे तुमची ही सर्त सुरवात करतात। विद्या प्रबोधिनी वाणिज्य शिक्षण संगणक आणि व्यवस्थापन महाविद्यालय जर हांगा कोणी आसा जाल्यार ताणें माचयेच्या सायडीन येवन रिसेप्शन कावंटराचेर हांगा येवन आपले नांव नोंदणी करची। तशेंच आवर लेडी ऑफ प्रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापावला, श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे फोंडा, गोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय फर्मागुडी, पीएस कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडी, एमईएस कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय जुवारीनगर वास्को। जजेस रेडी? जजेस रेडी? टायमर तर पयल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता गोंय विद्यापीठ ताळगांव। गोंय विद्यापीठ ताळगांव। जब है जाला हासी बनी सुजाला सुवासी ही समंशा सोन वैस गेला इंटरनेटाचो भारी जब है जाला हासी बनी सुजाला सुवासी जब है जाला हासी बनी सुजाला सुवासी ही समंशा सोन वैस गेला इंटरनेटाचो फेसबुक पुराय जगाचेर राज करता। हांव मनशांक जोडटा, त्यांच्यो बऱ्यो वायट गजाली समाजा मुखार दवरता। तुझी ही कर्मकाणी बंद कर। तू जगातल्या मनशांक लागीं हाडटा आसत, पूण हा लागींच्या मनशाचे संबंध घट करून दवरता। म्हजे कडेन जितली शक्त आसा तितली तुजे कडेन ना। हय, हांवच तो व्हॉट्सॲप। बरोबर, मनशाक जोडटा तुम्ही, बरी गजाल। पूण हांव
मनी झगडी पेटयतात. ट्विटर ट्विटर म्हणतात बघा. तुम्ही मनशा जोडले वळले सगळ्या बऱ्या पण तांच्या जिरेत येवपी सुख दुःखाचे खीण हांव म्हज्या इंस्टाग्राम स्टोरीर दाखयता. पळय ते न्हिदला पूण ते जेन्ना उठ्ठले ते पयलीं म्हजे कडेन येतले. ते पयलीं म्हजेच कडेन येतले कित्याक की ताका लागींच्या मनशाकडे संपर्क सादचो आसतलो आनी ह्या लागींच्या मनशाचे संबंध हांवेनच घट करून दवरल्या. ना चूक तुझे. आजच्या काळातलो मनीस फक्त नकारात्मकतेन रस घेता, सकारात्मकतेचो हिशोब करिना. नकारात्मकता पळोवपाक ते पयलीं म्हजेच कडेन येतले. सामान्य मनीस पुढच्या पयलीं म्हाज्या कडेन येता. कित्याक ते खबर आसा तुमकां? कित्याक तेका आपल्या इश्टांक आपल्या लागींच्या मनशांक बर्थडे विशीस करपाचे आसता. ते उठल्या बरोबरूच म्हाज्या कडेन पयलीं येतले. भिरांत दिसली नीटशीतूच दिसतली. तुका आतां आमची संवय जाल्या न्हू गो. आतां भोग. पूण हे सगळें म्हाका कित्याक दिसता? हे सगळें हेच न्ही? तिच्या 300 पावला आणि सोशल मीडिया काळाची गरज आसा.
अगो पण तुझ्या उदरगती खातीर तुका आपणावचेच पडटले ना तुवें जर हे सगळे आपणायले जाल्यार जाल्यार घडये तुज्या स्वप्नांचो चुडो जातलो पुरो करात तुम्ही असत म्हजी मना पण तुम्ही दोघूय चंचल आसात खरे म्हळ्यार म्हाका तुमच्या सल्ल्याची मातूय गरज ना आज मेरेन हांव तुमकां जाय तशें जगत आयला तुमकां जाय ते करत आयला म्हजें मन केन्नाच स्थिर नाशिल्लें पूण आतां निर्णय घेवपाचो वेळ आयला या आभासी जगात तुझ्या खातीर दरेक गजाल महत्वाची आसा सोशल मीडिया इस आवय बाप सगळे तुझ्या खातीर महत्वाचे तुका दिसत की तुझी दोघूय मनात चंचल आसली ती चंचल ना ती आपल्या सुवातेर सारखी आसात तांचे जर तुवें बरे विचार आपणायले जाल्यार तूं जिवितांत स्थिर उरपाक शकता हे तुका दिसता आसत हांव कोण हांव तुजें तिसरें मन हय तुवें जर हांचे दोगांयचे बरे विचार आपणात आनी मुखार म्हज्या वांगडा वच जाल्यार तूं आयुश्यांत स्थिर उरतलें हो निर्णय घेवपाक तुका जाय तितलो वेळ जर माझ्या मनात म्हाका स्थिर दवरपाक जाय जाल्यार म्हाका ह्या दोगा मनांचे विचार आपणावचेच पडटले हय हांव आसा तुज्या बरोबर हांव तुजे विचार आपणायतले शाबरी देव वैभव कोलता अद्वैत साळगांवकर अक्षय पारकर मेघना फोंडेकर शशांक जयकुमार नाईक विलास नारायण वापलेकर आणि कौशिक अवधूत कामत हे आशिल्ले गोंय विद्यापीठ ताळगांव ह्या उपरांत तुमच्या मुखार येता गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय पेडणे गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय पेडणे सोशल मीडियाचो
पावणार अगो उभी डोर वाटतं बॉस माझी तू तुझ्या मोबाईलला रेंज कसं वाटतं वायफाय नको यार म्हाका आत्ताच मोबाईल मेळ्ळा बाबू कडसून म्हाका विचारलो का पळयता आनी मागीर सांगता बॉस मातसो अरे बाबू तुझ्या मोबाईलात रेंज कसं वायफाय दिवपाय वाचो आणि हायवे केला केन्ना अरे मातसो हायवे येवन पळय आगो तू व्हॉट्सॲपार मेसेज केल्ली मगो सगळ्या अजून कोणूच येवंक ना मगो अरे ही गजाल कळला पळय तेन्नाच हांवें मेसेज केला सगळ्यांक पप्पा सर्वपूजा अंतिम क्रिया किट 2000, 3000 आणि 4000 वेळा आसा खंयचे ऑर्डर करूं बाय 3000 चे कर गो काय 3000 ची नाका करूं 4000 ची कर गेल्या फावटी दाम बाब्याच्या अंतिम क्रियेक 3000 ची ऑर्डर केल्ली ताची सून बरी नेटान सांगताली हांवें 3000 ची केल्या म्हाका सांगपाक नाका 4000 ची कर गो तू बरं बाय 4000 चे कर ओके पप्पा आगो तुमच्या अरुण काका उर्मिला वयली मावसो बी येवंक ना म्हाका अजून अरे कशें रे तुका कळना तेंचें आतां वय जालां न्ही तेंकां हाडपाक व्हरपाक तेंचें सगळें करपाक एकलो मनीस नाका तेंच्या वांगडा तांचो चलो गेला खंय सांग केरळा आपल्या बायले वांगडा भोंवपाक त्रिवेंद्रमचें लोकेशन घेतलेलें तेणी कालूच पयलें हांवें फेसबुकार हय हय पप्पा अरुण काका उर्मिला वयली काका आजो हांच्यांनी ऑनलायनूच हार धाडल्यात आनी आरआयपीची मेसेज केल्या पळय बाय तू तो हार बघो बाप्पाक दाखय आणि पांयांत लाय बाप्पा अवय हा काकाक हार धाडला तो घे राव. सोशल मीडियाचा सोशल मीडियाचा सोशल मीडियाचा सोशल मीडियाचा आगे मम्मा तू जाणा हांवें लास्ट टायम तो पोस्ट केल्लो पळय आगे ताका 2000 लायक्स आनी कितलेशेच कमेंट्स त्यात काहीच न्हू हांवें ट्विटरार फक्त एकूच सेंटेन्स घातलेले अमेरिकेच्या मेसेजेस धाडला म्हाका कितें सांगताय गे आगे म्हाका मडगांवच्यान सुद्दां कमेंट येना गे शी आगे पूण हांगा नेटवर्क वचना वाज आयलो म्हाका अगो फुडें कितें चोपता पडटलें सकयल बाय म्हाजें बी काढ गो पया स्मायल सारकी ना मामा स्मायल फेस्ट येयला सोमतो एडिट करता आनी पोस्ट करता थँक करा बाय करता रे हॅशटॅग अगो हॅशटॅग आरआयपी बाप्पा घाल PA आगे आगे पूण हांगा नेटवर्कूच ना गे हांगा वाज आयलो येता वयता कितें चलता शी मम्मा 50 likes आणि 6 comments पळय पळय कशें मूड काडटा ते आणि looking beautiful गे हेच करपाक सामकें मन उडयला सकाळ फुडें म्हाका कितें सांगू ताका म्हणून येवपाक लेट जाता
मातशी आ मात्र तुमचे सामान रे सामान मातसो हातलाय मरे किती बरोबर दर सांभाळ मातशे येता हवा म्हाका लेट जाता मातशें दीड एक घातलें म्हाका टायम जाता रे हांव वयता रा रे आनी पोचना रे बेगीन जाता बाय मातशें धोय हा घेवन यो चडचडीत घे अशी यो मातशी दोन मास्तर भेण म्हणलें गो कोणान सांगलेले ते चर उकडूंक हा अरे याच दिसा खातीर तुझ्या बाबान तुका ल्हानाचो व्हड केल्लो एक तर नेटवर्क ना म्हणून तें टेलिव्हिजन पयलें तेंचें आयकपाक पडटा आगोय तुजे आनी दोन भुरगे आहा तेंकां फोन मारून आपय आनी भायर पळय कितें वता ते 1 वाजल्या घुंवो बीन येवन पडल्यार कोण जबाबदार गे तूं व्हरताली म्हाका हॉस्पिटलान उलयता पळय कसली सगळे आमी घेवन वचपाचें कितें तुजें हय रे पुता हय आमचें चुकलें आमी तुका ऑनलायन जल्माक घालूंक जाय आसलो तुका ऑनलायन इश्कोलान घालूंक जाय आशिल्लें हे तुका दुयेंत जावन पडल्यान दोतोराक ऑनलायन मेसेज करूंक जाय आशिल्ली चुकलें आमचें पुता खरें चुकलें आमचें बापायन तुका ल्हानाचो व्हड करपाक रगत आटयलें तुका कितें जाल्यार तुका घेवन आमी दोतोरागेर धांवली नंबर 1 रावली थंय ऑनलायन सुद्दां अपॉइंटमेंट घेतलें ना आमी 1.5 वरां पासून काडली भाशयार आनी आयज एकट्यान ऑनलायन मरणाची तयारी केला दुसऱ्यान ऑनलायन हार घालला आनी तिसऱ्या देवय नेटवर्क ना रडटा उमा उमा कितें गो उमा कितें सांगता गे तूं कितें उमा काय कितें जालें बेगीन कर यो यो तुका कितें करता मम्मा मागीर कितें जालें काय दिसता म्हाका काय दिसता गे दोळे दुखता सारके अरे शाळेत कितें सांगे यो 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 बाबू दोतोराक फोन मार बेगीन आनी आपूण कितें जालें सोशल मीडियाचो पहिले तुमचं काम ही झाली सुरुवात पुढे पुढे पळया कितें जाता तें आजच्या संवसारात माझ्या बुद्धीत जातलो आनी हांव एकलो राजा जातलो आनी कोणूच म्हाका व्हरोन पावचना सोशल मीडियाचो सोशल मीडियाचो दोतोर आमच्या बाईन कितें जाता तुमच्या मायक कॉम्प्युटर व्हिडिओ सिंड्रोम जाला म्हटल्यार जेन्ना चड वखत तुमी मोबायल आनी लॅपटॉप स्क्रिनी कडेन पळयता तेन्ना दुयेंस जाता आनी मोनिका बायक होमोफोबिया जाला हांवें डॉक्टर करून दिलातूच तुमकां तरी कितें गूण येवंक ना जाल्यार हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडटलें हय हे जर अशेंच चालू रावलें जाल्यार एक दीस आमकां सगळ्यांक हॉस्पिटलांत एडमीट करचेंच पडटलें हे तुमकां दिसता म्हाका दिसता पूण हेच्या मुखा वयल्यान तुमी पळोवपाक पावचे ना सोशल मिडियाचो जल्म हो मनशाच्या उदरगती खातीर जाल्लो पूण मनशान तेचो गैरवापर करून जमना आमकां सोशल मिडिया जाय पूण एका सीमे पर्यंत आमी संयम दवरून तेचो वापर केलो जाल्यार आमी खूब फुडें पावतलीं नाजाल्यार हो भस्मासूर हे जग भस्म करतलोच ह्या सोशल मिडिया खातीर जगूच न्हू पूण आमचें माणकुलें गोंय ताची संस्कृताय अस्मिताय सुद्दां खंय तरी शेणपाक लागला म्हणून म्हणटा तुमीच विचार करा हेचो जबाबदार कोण ती भुरगीं काय तेंचे आवय बापूय या आशिल्लें गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय पेडणे त्यानंतर फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता सरकारी महाविद्यालय केपें ज्या दिसांनी नोंद घेवचे नमस्कार
नमस्कार. केपें महाविद्यालय तुमकां सादर करता हॅशटॅग. आता म्हाका न्ही ह्या फोटवाक कित्याक टॅग केला? हांव काय कोणाक वळखना हांगा. तरी तूं म्हाका चिकटयला उगीच. हांव तुका पोक करू? हांव तुका रिपोर्ट करतलें आं. वच पळय म्हसा मसल्लो. वच? आगो वचूं तरी खंय? अजून म्हजो लॉगआउट जावपाचो वेळ येवना. मिस्टर लवर बॉय, म्हाका तुका कितें सांगपाक जाय. म्हाका? तूच मिस्टर लवर बॉय न्हय? हय, हांवच तो लवर बॉय. दोतोर, हातांनी खूब जाणांनी रिपोर्ट केला. असोच वागून आमकां सगळ्या जाणांक त्रास दिवत रावता सदांच. खबर आसा, म्हणून ताजो परमनंट डिएक्टिवेट जावपाचो वेळ येयला. तू पिसावला रे? हांव पिसावना. पिसावला तूं. तुका ह्या खऱ्या जगान व्हरपाचो वेळ येयला. तुजी कितें निमणी इच्छा आसा सांग. अरे पूण म्हाका तर खऱ्या जगान वचपाचेंच ना. ह्या व्हर्च्युअल जगान कितें तें सरळ करूंक मेळटा. पळय अशें. तुझ्या आता चढत जाल्या. राव तुका आतां शिकयता. हे सिरी. येस मॅम. येस मॅम. टीचर लेसन टू ऑफेंडर. ओके मॅम. हे ऑफेंडर. सिरी वेट. चेंज युअर लँग्वेज टू कोंकणी. आम्ही युवा महोत्सवाक आयिल्ले आसात न्ही. ओके. लँग्वेज चेंज टू कोंकणी. हे न्याव करप्या. तुका आतां शिकयता. ए सिरी, राव. हे काम तुजें न्हय. हे काम म्हजें. तू ओके बस. हांव फक्त म्हज्या मालकिणीक सांगिल्लें आयकून. ताका बद्दल शिकपाकच जाय. सिरी सोड. सिरी माफ कर. अलेक्सा.
कष्टाची फळ तू भोगता. खरेच माफ कर. स्वतः बंद होऊन राह तू शाण्या. तुझ्या खातीर कितें करूं तयार आसा हांव पात्रांव. कितें करूं तयार आसा तू? तशें जाल्यार माझ्या गुन्यांवा फाडून लिपिलें एकलेपण पयस करूंक शकता तू? माफ कर, शक्य ना. हेरांच्या वळखीर वचून बुरशी चित्रां चित्रपा फाटल्यान लिपिलो पयस करूंक शकता तू? माफ कर, शक्य ना. अलेक्सा, तुझ्या वांगडा खऱ्या जगांतल्यान ह्या व्हर्च्युअल जगात आयलो खरो, पूण हांगासर सगळ्याचोच आवाज, सोकणां उडोवप, फामाद जावप, दुसऱ्याचें जिणें कितें चलना हें पळोवप, हेचें म्हाका चलता तरी कितें हांगा? पात्रांव, हांगा रांदलेगीत आसा. खऱ्या जगांतल्यानच ह्या जगांत आयला ते. पूण तें तुमकां पळोवपाचेंच ना. शाण्या, आतां खूब उशीर जाला गो आतां. दोतोरान म्हजो सांगलें म्हजो तो फॉर्मलीन डिएक्टिवेट जावपाचो वेळ आयला म्हूण. आनी कितले मिनटांचे म्हाका ते खऱ्या जगांत घालप हाचो नेम ना शाण्या. अशें उलयनाका पात्रांव. खरें जगूच आतां व्हर्च्युअल जालां. तुका बोलून ते एकांतात दवरतले. अजून वेळ वचूंक ना. माफी माग. माफी? तुका दिसता ते माफीचो कितें उपयोग जातलो असो? यत्न करून पळय. खऱ्या जगात यत्नाक फळ मेळटले. हांगाय मेळटले. बरें. हे अलेक्सा, येस सर. हांवें जितल्याच चल्याक त्रास दिल्या तितल्याच चल्याक तूं चीट धाड. पूण तेंच्यांनी म्हाका ब्लॉक केला. म्हणल्यार आतां कंप्युटराकूच धाडचें पडलें ना. बरें पात्रांव. सेंडिंग लेटर्स टू ऑल द कॉल्स. जालें सोंपलें तुमचें लायफ. करुया मरे तुका परमनंट डिएक्टिवेट. दोतोर निमणो वेळ दी. कित्याक आतां कसलें दिलें काय तुवें? कोणान तांच्या हांगा वयल्यान जायलें काय कोणान ती बुरशी चित्रां धाडली रे? दोतोर माफी मागली. खऱ्यांनीच रिएपात केल्या शिवाय सारवालो तूं? खबर ना, पूण प्रयत्न तर तोच आसा. तू खऱ्यांनीच बदलला काय योगीच नाटका रे सगळी? तो खऱ्यांनीच बदलला. तू गिरा गो. तुका कोणी मदीं उलोवंक सांगला ना? म्हाकाय दिसता तो बदलला असो. ना. म्हाकाय दिसता तो बदलला असो. खबर मेळिल्ले प्रमाण ताणें चलयांक धाडिल्ली सगळीं बुरशी चित्रां काडून उडयल्यात. अशें? बरें आसा तर. माफ केलो रे तुका. माफ केलो. तुजे उपकार कशें मानूं हेच कळना म्हाका. बरें आसा. म्हजें आनी कांय काम ना तर हांगा. पूण तुजी एक सुद्दां कागाळ आयली जाल्यार तुका ह्या खऱ्या जगांत व्हरचो पडटलो. ना दोतोर ना. आनी कागाळ म्हणटी ती येवपाना. बरें तर. बरें. हांवें न्हू मातशें चडच केलें. सॉरी. कांय नजो. पूण तुज्या त्या सिरीक मातशें सांबाळ. बरें. सांबाळटा म्हाज्या सिरीक. पूण तुज्या एलेक्सा खंय रे? अलेक्सा, हे अलेक्सा. तुका फ्रेंडीक आसतात का? म्हज्या पात्रांवाची इश्टीण जावशी. सिरी जाऊ गो हेची इश्टीण. जा. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. थांस तूं. फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड. हे जग जा, ते जग. मोग आसूं, मोग वाडूं. आता तुमच्या मुखार येता श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण. चला आयज काय जावपाकूच जाय. सगळें सारकें जाल्यार पुरो. आमची जून जी म्हाजय खातीर आसा ती बेस बरी जातली अशें
नदीचे उदक काढून तिचो प्रभाव आपल्या डॅमांनी आणि न्हंयांनी व्हरपाचो यत्न करतात. आई पूण हातून आमकां कितें फायदो? म्हादय आसा म्हूण मुखार येदी व्हडली मांडवी आसा. गोंयच्या 85% रानात म्हादय आपले उदक व्हांवयता. म्हादय अभयारण्य सुद्धा म्हादयच्या कांठारच आसा. आनी सांग मगे आई. म्हादय गोंयच्या काळजाचो सामको लागींचो आनी सामको गरजेचो भाग जावन आसा. मांडोवी आनी जुवारी ह्यो दोन गोंयच्यो नामनेच्यो न्हंयो. ह्या न्हंयांक सुद्धा म्हादय आपले उदक पावयता, आपलो हातभार लायता. कळ्ळें? म्हादय आमकां इतली गरजेची हें आतां म्हाका कळ्ळें. पूण आमी रस्त्यार स्ट्रायक केल्या शिवाय आमच्या सरकाराक अक्कल येवपाची ना. हय सारकें. इतले दीस साक्षी मेळनात आमी भायर वळपाना. लोकांक त्रास जाता जाल्यार सांग. सगळ्या प्रेसवाल्या टाकून आमच्या आंदोलनाची न्यूज करपाक लागल्या. मगे आई भगत सिंगाक सुद्धा त्याच्या इंग्रज सरकाराच्या कोर्टात बॉम्ब घालून ताका कळयलें की तो झूंज झगडी निषेध करपाक पेटला म्हण. तशेंच आमी सुद्धा रस्तो आंदोलन करतले आनी आमच्या सरकाराक पळोवन दितले की आमी सुद्धा आतां पेटले म्हण. हय, आतां फाटीफुडें पळोवंक ना, फकत झगडप. बाबानो आयकात. झगडप हें सारकेंच जेन्ना लोकांच्या बऱ्या खातीर झगडटात तेन्ना. पूण ती झगडी अशी सुद्धा आसूं येता जातूंत खंयच्याच कसलेच मनशाक त्रास जावपाक जायना. भुरग्यांनो, तुमचे आई तुमकां ज्यो गजाल्यो सांगता त्यो सारक्यो. झूंज आंदोलन करप पूण त्या आंदोलनात दुसऱ्या कोणाक त्रास जावपाक जायना हाची मात जाणीव उरपाक जाय. तुम्ही तुमची सगळी इच्छा शांततेन आनी बऱ्या भशेन सुद्धा करूंक येता. जे कितें करता त्या लोकांच्या बऱ्या खातीर करात. केन्नाच कोणाक त्रास जावपाक जायना हाची मात जाणीव उरपाक जाय. म्हादय नदयेच्यो खबऱ्यो करात. पत्रकारा कडेन मुलाखत घेयात. शाळांनी, विद्यालय, महाविद्यालयांनी म्हणजेच गोंयच्या विंगड वाठारांनी वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्था आनी नामवंत पंगड हांकां विश्वासान घेवन कार्यावळी करात. पूण दादा, लोकांक ह्या भाशेन कळटलें? कारण आजकालच्या लोकांक मोबायल आणि काम धंदो सोडले शिवाय कांयच दिसना. प्रयत्न करून पळयात, फळ आपोआप मेळटलें. आनी हरशीं म्हण एक ल्हान प्रयत्न करपाक दुडू चडूच लागता. हय, प्रयत्न करून पळयात, फळ मेळटलेंच तुमकां.
हय बॉय दादा ओ म्हणजे सडे गे बाबा सांगला कशेंच करूया होय चलात सगळे वांगडा म्हणात तरी आमची मागय आमकां जाय आणि त्याका लागून आमी सगळे काम शांततेन करतले आणि आमचो हक्क मिळवून घेतले श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण या अवल येडेवचून हांगा पाविल्ली ना त्या उपरांत तुमच्या मुखार येता पार्वतीबाई चौगुले कला आणि विज्ञान महाविद्यालय जगदीश आवयस पावले रे आमी अरे हेचे नवेच मरे तुका सांगिल्लें तात्यागेर पिवपाक बसया नाका अरे ते निपूय हांगा कितें कितें आसा मरे म्हाका एक बटन दिसता पेनाचो दिसता मारया ए आमी 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 अरे आमी 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 बेगीन बेगीन हे कोण मरे फोन करपाचे व्हॉट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब नी पूण म्हाका एक सांग फोन करपा इतले भितरता हिंगा कोण म्हाका दिसता मरे आमी फोना भितर पावल्या अरे वो माझोच फोन मरे ते म्हाकाय दिसता कोण हे कोण तू तेका वळखना तू तेका वळखना ते म्हाका आपोवना लुगड्याक आपोवना अरे होळीक 4 मिनटां खावंक गेलो मरे पयलीं पोकळेता सॉरी अरे आवयस माझो फोन अरे आमी यूज करून पळोवया म्हजो फोन करया मरे राव मरे हांव मातसो बसून घेता हा बरें वा 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 असो जो फोन आशिल्लो म्हाका Hello, how may I help you? हुंय शेळ्ळें दिसता काय तू कोण गो I'm sorry, I didn't get you. आगो बाय आमी शेळ्ळ्या काय तूंय शेळ्ळा I'm sorry, I didn't get you. हे कोण रे I'm sorry, I didn't get you. I'm sorry, I didn't get you. हे नका 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 I didn't get you. तू हो मटन ना झालं मरे मागीर ते गुगल असिस्टंट मरे आमी फोना भितर पावल्या हो अरे तेका वेल्याक माती कोंकणी कळटली म्हाका इंग्लीश कळटा इंग्लीश कळटा यू वेट आय वॉच हे कॅन वॉच तशेंय जाता इंग्लिशी ना यस आय I'm sorry, I didn't get you. यू टॉक कोंकणी आय ऑल्सो उलय कोंकणी I'm sorry, I didn't get you. गेले मरे बिलेस्ता जावं घे टायर्ड काय म्हणून ना रे म्हाका मरे माझ्या बायलेक पण माझ्या बायलेची खूप याद जाली रे अरे आमचो बाबू जावपाचो आसा रे आमचो म्हणजे आमचे न्ही रे म्हाका आनी तेका बाबू जावपाचो आसा रे तशें जाल्यार बरें अरे म्हाका तेची खूब याद येता हांगा व्हॉट्सएपीर आसा न्ही आमी एक व्हिडिओ कॉल करुया तेका कर मरे अगो अगो कशें आसा तूं हांव बरें आसा पूण पूण तुमी खंय आसा अगो खबर ना खंय तरी जन्नतची हांव बरें आसा म्हाका सगळीं हांगा खूब बरी करता आवय बापूय दोळ्याक तेल घालून म्हाका पळयता पूण पूण तुमचो जागो कोणूच घेवपाक शकना आयकात न्ही म्हाजी मना पासून इच्छा आसा की आमच्या बाबूक पयलीं तुवेंच पळोवपाचें पावतले न्ही तुमी अगो अगो म्हाकाच खबर ना हांव खंय पावला अगो हांगा कशें भायर सरप कांयच खबर ना अगो हांव पावपाक शकचो ना गो
माझे कितें काम हांव पावपाक शकपा न्हू गो कसो भायर सोराक चल्ल्यान काय कितें बाबू जाती व्हिडिओ कॉल कर आगो आगो आयक गो आमकां जेन्ना बापू जातलो पळय तेन्ना तूं म्हाका व्हिडिओ कॉल कर गो हांव तेका हांगसरल्यानूच पळयता ठीक आहे अशें रे अशें अरे तेका थंय बापू जावपाचो आसा आनी तेका म्हाजी खूब गरज आसा आनी हांव हांगा खंय आयक रे मागीर म्हणटालो फोनाक मारती ना तुजी कितें फोनाक वाटली हां हांव म्हाका समजता खबर ना तुका अरे म्हाजी बाय थंय म्हाका सोदता आनी हांव हांगा फसला आनी तुका बाटली जाय खंय फसला कितें जाला रे तुजें कितें जाला थंड घे युट्यूबला वायन्स पळोवया वायन्स पळय लायता Hello, how may I help you? हांव बे तूं घाबरो धरून बायले काड मुगो म्हाज्या बे तुवें कितें जाला युट्यूब सॉरी येता ते माय मोगाचो योगा तुमचं स्वागत आसा म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर तर आज हांव तुमकां करपाक शिकयतलें इजी अशी हेअरस्टायल फॉर कॉलेज गोईंग गर्ल्स एंड स्कूल गर्ल्स सगळ्यात पयलीं तुमचे केस घेयात आनी बरें विस्कटाय सगळे तितून असो मिडल पेडिशन करा आनी दोन्ही सायडीचे इल्ले इल्ले केस गुड मॉर्निंग तुमच्या सगळ्यांचे म्हज्या न्यू न्यूज चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत सबोलांच्या घटनांचा अभाव येता तुमकां दिसून येता की रेप हो प्रकार खूप वाडत चल्ला हे सगळें थांबपाक जाय तुमकां जर म्हाका पाठिंबा दिवपाक जाय जाल्यार सकयल दिल्ल्या न्यूज चॅनलाचेर मिस कॉल दियात अरे कसले व्हर्च्युअल वर्ल्ड न्ही अरे कितें पयल्यार रोखडें मेळटा मरे शी म्हाका जाल्यार बरें दिसता कोणाचें टेन्शन ना कांय ना हांगा बसून सुशेगाद रेस्ट करपाक असो दिसता अरे पळय रे कितें जाय तें तुका दोळ्या मुखार मेळटा आतां तूंच पळय आतां 5 मिनटान म्हाका बाबू जातलो हांव तेका हांगसरल्यान पळोवपाक शकतलो इतलें बरें आमचें व्हर्च्युअल वर्ल्ड पूण म्हाका एक सांग तूं बाबूक पळोवपाक शकतलो बाबूक धरपाक पावतलो ना मरे हेंच तूं कितलो वेळ म्हणून व्हर्च्युअल वर्ल्डान वतलो आपल्याक तूं पळोवंक शकता पूण मेळूंक शकना आपुलकी येना तशी कळ्ळें न्ही तूं कितलो वेळ म्हणून रावतलो असो सारकें अरे तें न्ही रे म्हज्या बायलेचो टायम जालो आसतलो रे आमी तेका परत व्हिडिओ कॉल करुया न्ही कर मरे लागना कनेक्टिंगूच येता सरा तूं ते पे लागला ना रे लागला अरे लागना लागला आता लागला अरे ना आता पळय अरे ना लागना कितें रे हे व्हर्च्युअल वर्ल्ड अरे म्हाका जाय तेन्ना पावना मरे अरे 5 मिनटां पयलीं तुजी हांवें कर्तूक केल्ली अरे तुजे अपुरबायन हांव म्हणटालो की व्हर्च्युअल वर्ल्ड बरें ना रे व्हर्च्युअल वर्ल्ड बरें न्ही अरे म्हाका जाय तेन्ना तें पावना मरे अरे कितें फायदो ह्या एप्साचो कितें फायदो अरे आमी कितले व्हर्च्युअल वर्ल्डान जाय जाल्यार आमकां रियल वर्ल्ड फेस करचेच पडटा अरे हितून तो मोग मेळना जो आमकां आमच्या मनशां वांगडा मेळटा अरे जाय म्हाका म्हाज्या बायले फुड्यार वचपाक पूण आतां हांव कसो वचोन ह्या मोबायलान आमी फसल्यात आमकां हितूंतल्यान भायर सरपाकूच जाय आमचें रियल वर्ल्डूच बरें व्हर्च्युअल वर्ल्ड बरें न्ही रे